दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या लोंढा वास्को या रेल्वे मार्गावर रात्री गस्त घालून झाल्यानंतर सकाळी पहाटे परतून येत असताना एका कर्मचाऱ्याक आपल्या फाटकडे एक आवाज येलो आणि तो आवाज कसलो तो पळोवपाक गेलो असल्यार रेल्वे ट्रॅकाचेर एक झाड पडले। ते झाड आसा ते रेल्वेक गेल्ल्या वीज वाहिनीचेर पडून वीज वाहिनीचो खांबय त्या वेळाचेर मोडिल्लो। तेका लागून थंयसरल्यान रेल्वे वचपी म्हटले धोकादायक आशिल्ले। तेका लागून त्याच वेळाचेर गोंयांतल्यान कर्नाटकाक एक म्हाल वाहतूक रेल्वे येवची आसा ही म्हायती तेका आशिल्ली। तेका लागून ती रेल्वे आडोवपा खातीर ह्या कर्मचाऱ्यान ज्या जे झाड पडिल्लें आसा त्या घटने पासून सुमारे 1 किलोमीटर केसरलॉकच्या सायडीन पळत वचून ही एक रेल्वे आडयलेली आसात आणि तेका लागून मोठो धोको आसा तो टळलेलो आसा। मात्र रेल्वे आडोवपा खातीर तो पळत असताना त्या कर्मचाऱ्याक ट्रॅकाचेर पडून तेजे 2 दात मोडून तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा। तेका रुग्णवाहिकेंतल्यान रामनगर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा। रेल्वे आडोवपा खातीर पळत असताना तो ट्रॅकाचेर पडून जखमी झाल्या उपरांतही तेणी वचून एक रेल्वे आडवून एक धोको जो फुडें आशिल्लो तो धोको टाळ्ळ्या कारणान तेजे सर्वत्र कौतुक जायत आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे।